दिव्यवाणी 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 Argam tuka sumian Jesu, hogram tuka sumian Jesu. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां 28व्या आयताराच्या सद्याकाळाच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज तारीख ऑक्टोबराची 13. हो नियाळ तुमकां ब्रेस्ताऱ्या शुक्राराच्या दिसा हांव धाडटा. कारण इतलेंच तुम्ही बरे करण लितुर्जीक तयार करण कुटुंबा समेत योकरिस्ती बलिदानान वांटेली जायचे आनी सुमयेचे बेसांव तुमी तुमच्या कुटुंबान जोडिचे. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता परगट करचे वखता ही सुवार्ता समजा सारक्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठाय. तो पवित्र आत्मो सर्गीची जाणवाय आमकां दिवं आनी कितें आमी वाचता नियाळटा अर्थ करण जियोंक जाय जाल्यार कृपा सागसांव जाल्यार कृपा आमकां लाभो. मात्र न्ही, ह्या सुवार्थेद्वारे आमी नितळ जावन आमकां संपूर्ण भलायकी लाभो. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 7 वळो 7-11 विजडम 7:7-11. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी. हांवें विनाती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंड आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंद केली. तिचे कडेन सर करून ग्रेस कांयच न्हय म्हणून हांवें लेखलें. कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना, कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोरो रेंव आनी तिचे मुखार रुपें म्हळ्यार माती. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली, कित्याक तिचो परजळ केदींच पालवाना. तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. अंतर्गीत कीर्तन 90. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदुआ आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन. केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमो दिसूं. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणयेच्या हर एक दिसा आनंदान उल्हासान आमी भरच्याक. तुवें आमकां कश्टां दगदांक उडी केल्ली त्या दिसांक विघ्नां आनुवारांनी आमी सारल्ले जिणयेक सरी जावन आतां आमकां सुखो संतोषो दी. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो सर वावरू सुफळ कर. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 4:12-13. भावां भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. भाजलेले 2 दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करूंक मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारकिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे उशीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. सर्वेस्पराक जय जय.
आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भगी, कित्याक सर्गींचे राज्य करेंस तांचे. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवासवर 10 ओळ 17 ते 30. मार्क चॅप्टर 10 17 to 30. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपदेश खंयचे तें तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरी नाका, फोट साक्ष सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणलो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान दिश्ट घाल्ली फाटी काडी नासता म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरगार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बोदीक आसलें. तवळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शिस ताटाक्क जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगूंक कितले कश्ट. एक खरेपणी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससऱ्यान रीग असोना. हें आयकून ते आनीकय चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हणून एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साद. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सदूच हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपल्या घरदार, आवय बापयक, भावां भयणीक, भुरग्या बाळांक बुयंबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, बुयंबाट जोडून घेतलो. सांगात आस दगदणी ताका सुख अशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससण्याचें जिवीत मेळटलें. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या मनशान घाल्लें एक सवाल तें आमकांय दोसता, हर एकल्यांकी दोसता, कुटुंबादारांकी, काजाऱ्यांकी, युवकांकी, युवतींकी, याजकांकी, रिलिजियसांकी, सगळ्यांक आमकां हें सवाल दोसता, हांवें कितें करी जाय? वॉट मस्ट आय डू? आनी तो सांगता, सस्नीक जिवीत जोडूंक आमकां हर एकल्यांक सस्नीक जिवीत जाय. त्या खातीर आमी तयारी करता. लितुर्जी, युकरिस्ट, साक्रामेंत, उपदेश. हांवें कितें करी जाय? हांव मागणें करते आसा, हांव रितीरिग्वेते आसा, देवाचें उतर वाचतें आसा, हांव ल्हानतावन उपदेश पाळटे आसा, नांवाचो क्रिस्तांव जावनी जियेते आसा. हांवें कितें करी जाय? आज आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय जाल्लें तें सवाल. ह्या सवालाक संपूर्ण जाप मेळटा म्हण ना. हे सवाल एक आमच्या जिविताच्या वाटेन आमकां सुमयेच्या वाटेन समकोवंक प्रेरण दिता, तारण दिता आनी कारण जाता. त्या खातीर ह्या सवालाक जबाब पडोवचें जाल्यार आमी पयलें वाचपाक वचचें. हांवें कितें करी जाय? आनी हांगा जाणवाय आमकां सांगता, हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी.
तुवें माग जय आनी तुका समजणी मेळटा. यू प्रे अँड यू विल गेट अंडरस्टँडींग, नॉलेज. हांवें विनाती केली, हांवें कितें करी जय, हांवें विनाती केली आनी जाणवेन आत्मो म्हजेशी आयलो. त्या खातीर मागतना समजणी मेळटा. विनाती करतना जाणवयचो आत्मो आमकां लाभता. आनी तो सांगता, राजदंड आनी सिंहासना प्रासड हांवें ती पसंद केली. कित्याक? ती जाणवाई देवाची. नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता ती जाणवाई जेजू जावन आसा. तिच्या कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. पळया, आमच्या टिमान एकलो भाव आसा, तो एका लागार पळोवंक गेल्यार करोडपती. पूण इतलो सरळ व्यक्ती, कालतो व्यक्ती आनी सक्कड सांगता, ल्हाना व्हडा सांगता, तो बरसता. ताणें सांगलें म्हाका तें उतर हें, देवाच्या जाणवायेक सरी केल्यार, देवाच्या उतराक सरी केल्यार ग्रेस्तकाय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. ताचे सांगता सुमार 250 लोक काम करतात. सक्कड तांची व्हडली कंपनी आसा. पूण तो सांगता, ग्रेस्तकाय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. त्या खातीर हांव ह्या सुवार्थेच्या मिसावान हांव आसा. ताणें जेजूच्या एका आपोवण्याक कालती मान ताणें घालन तशें जिवी तो जियेता. तर आज आमी ग्रेस्तकाय दाऊलायताच्या ह्या आमच्या पावर, अधिकाराच्या फाटल्यान पडच्यो न्ही. तें कितेंच न्ही देवा मुखार. देवा मुखार देवाची जाणवाय आमकां खंयतावन मेळटा, देवाच्या उतरांतावन ती मेळटा. आनी तो सांगता, कसलेच आमोलीक माणीक हांवें तिच्या कडेन सर करिना. कित्याक तिच्या मुखार सगळें भांगर एक चिमटी भर रेंव आनी तिच्या मुखार रुपें म्हळ्यार माती. पळया, देवाच्या जाणवाया मुखार, सुमी जेजू क्रिस्त मुखार, देवाच्या उतरा मुखार हें सकड माती आनी रेंव आनी तिच्या मुखार रुपें म्हळ्यार माती. भलायकी आनी सोबायप्रास हांवें तिचो चड मोग केलो. पळया, देवाचो जाणवायेचो, देवाच्या उतराचो, सुमी जेजू क्रिस्तचो आमी मोग करया. आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली. कित्याक उजवाड हो भायलो उजवाड, पूण भितरलो उजवाड, तो उजवाड जाणवाय, तो उजवाड देवाची विशेष सकत कृपा. कित्याक तिचो परजळ केदींच पालवना. तो परजळ सदां काळ आमचे वयर आसता. तिच्या बरोबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. सालमांव रायान विचारलें कितें देवा लागीं? ताणें कितेंच विचारूंक वचोना. आस्त दी, रुपें दी, भांगार दी ना. ताणें विचारलें, म्हाका ह्या लोकांक सोलोंक जाणवाय दी. देव मेसुवलो आनी देव म्हणूंक लागलो, जाणवाय सांगता तुका हांव सक्कड दितां. उतरां पळय, तिचे बरोबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो. आज तुक्या दाळ्या ह्या संवसारांत हांव डिटॅच जाताय, जेजूक मात्र तूं एटॅच जाताय, तुजो करून घेताय. सक्कड वस्तू तुका येता, देव दिता. जेजून पेद्रूक सांगलें बरें. पळय, ताणें कितें सांगलें तें उतरां हांव वाचतां आमच्या नियाळाक. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. घरदार सांडलां, बायल भुरगीं सांडल्यान आनी आमचें बागेचें जिवान सांडलां, म्हणजे आमचे व्यापार सांडला. ताका जेजून साप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कुडीय म्हजे पासो तूं, सुवार्ते पासो तूं, आपले घरदार, आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्यां बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार ह्या काळान 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भुंयबाट जोड घेतलो. हें तो ताज्या शिसांक सांगता. आनी जे कोण ताका समर्पणाच्या जिविताक पांय तेंकता तांकां तो सांगता. सांगत आस, दगदणी ताका सुख अशें ना. पळय, ताका सगळ्यांक दगदणे मेळटा. आनी मुखल्या काळान दगदणे मात न्ही, त्या दगदणे मरिफात आमचें प्युरिफिकेशन जाता, आमचें शुद्धीकरण जाता, नवीकरण जाता. आनी मुखल्या काळान ताका ससण्याचें जिवीत मेळटलें. हें सक्कड जाले उपरांत ग्लोरी, महिमा, ससण्याचें जिवीत आमकां लाभता. पळया, त्या तरणाट्यान म्हळें, ससणीक जिवीत मेळ्ळें जाल्यार हांवें कितें करी जय. आनी जेजू सांगता कशें तें ससणीक जिवीत लाभता. थंय आमी जेजूच्या थोड्या डिमांडाक आमी काल्तिमान घालूंक आसा. आमी सांगलेलें बरी, देव ना, भागार देवान सांगलेलें बरी आमी आसा.
तिच्या बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्त काय लाभली. पण म्हाका अशें भाव भयणीनो, हांवें कितें करी जाय? मागणें सोडी नाकात. मागणें, जाणवाय, वैयक्तीक मागणें, कुटुंबा मागणें, आराधनेचें मागणें, युकारिस्तीक मागणें, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचें मागणें, ह्या मागण्या पंगड, ह्या रेतेर सकड हें जाय आमकां. आनी ताच्याच बराबर सकड वस्तू आमकां मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्त काय लाभली. म्हळ्यार संवसारान पळोवची ग्रेस्त काय न्ही, देवाची ग्रेस्त काय, देवा सांगता जीवची गिरेस्त काय आमकां मेळटा. आनी आयच्या अंतर्गीत नवोदो बारी सुंदर सुबीत रितीन सांगत्या, तुज्या मोगान आमकां बरो सर्वेस परा आनी आमी आनंदान भरतले हांव. म्हळ्यार देवाचो मोग तो आमकां जाणवाय जावं पावता. त्या मोगान आमकां बोर सर्वेस परा आनी आमी आनंदान भरतले हांव. आनी किर्तनकार आमकां जागवण दिता, आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. आज आसलो मनीस फाल्यां ना. तेदो आमच्या काळजा मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन, केदोळ पर्यान रागान रावताय तुज्या साकरांची तुका बिरमोद दिसूं. आनी तो सांगता, दिसूच वाडटना तुज्या मोगान आमकां बोर. हर एक दीस आमी तुज्या आनंदान भरच्याक. तुवें आमकां कश्ट दगदां हुंडी केल्ली त्या दिसांक विघ्नान वरांनी आमी सरलेले जिणयेक सरी जावन आतां आमकां सूख संतोश दी. कश्टांकांत तूं ते काडून उडय आनी तूं सूख संतोश दी. दखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां पळोवन दी. आमची भुरगीं तुजी करी महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचे देव आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. हाचे दुसऱ्या वाचपांत जाणवायेचें मूळ आमी पळयता जावन आसा देवाचें उतर. पळया, देवाचें उतर. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवातय आसलो, शब्द मनीस जालो, शब्द आमच्या मदें जियेलो आनी तो शब्द जेजू. आमी पळयता उगडापण ग्रंथ सांगता जेजू जावन आसा देवाचें उतर. देवाच्या उतरा विशांत सबार देवाच्या ह्या पवित्र ग्रंथान आमी वाचता बायबलांत. आनी आयची ही दोन उतरां बारी आमच्या काळजा लागच्यात आसली उतरां. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. इट इज अलायव्ह. हांव कितें प्रगट करता ती मेल्ली सुवार्ता न्ही, सत्वद सुवार्ते आसला. दीस गॉस्पल इज नॉट डेड गॉस्पल. जिवीत, जिवें. त्या खातीर तुमकां आयकतना तुमचें तें बदलावण घडटा, तुमचें तें आशिर्वादां बेसामां तुमकां समाधान मेळटा. तुम्ही फ्रँकलिन दिता म्हूण न्हू हांगा नांत भगार. क्रिस्ताची ती सुवार्ता हांव केवल एक साधन, तें जिवें. त्या खातीर आमी केदाळा देवाचें उतर वाचता, आमकां जीव मेळटा देवाच्या उतराद्वारे. त्या खातीर आमी निरंतर देवाचें उतर नियाळी जाय, वासी जाय, तातूंत आमी जिये जाय. आनी क्रियात्मक. इसाया 50:5-10-11 वाचा. कशें बर्फ पावस धरतेक पडटा, धरती भिजयता, ओंप्यांक बी आनी ताका लुंवतेल्याक खाण दिता. ताजे उपरांत तें उदक कितें जाता, पाटी वेता. तशेंच देवाचें उतर, देवाचें उतर म्हणजे सुर्याच्या किरणाक तें पाटी वेता आनी मोडां जातात. हें वैज्ञानीक रितीन देवाचें उतर तशेंच आज प्रगट केल्लें उतर. कित्याक दीस रात बसून हांव रेकॉर्ड करून धाडटा म्हळ्यार ह्या उतराद्वारे म्हाकाय बरें म्हूण तुमकांय बरें म्हूण देव फावो करता. आमचे अस्कत काय तो बोक्षिता. क्रियात्मक जावं पुरो आज पिडेंत आसात तुमी, ह्या कश्टांत, आशांत, असमाधानांत आसात तुमी, मरणांती कर्गाक कोणाक जाल्यार तुमच्या भितर एक आनंद दिता, तुजो आत्मो तुमकां तो बडवंत करता. तें खरें. भाजले 2 तरेचे तलवारी प्रासड कातरूंक शकतात आसलें. जेजूचें उतर ओस आनी सगळें तुजे लागीं आसलें वीक आनी दुर्बळ्यांक दी तें उतर. ताका कितें जालें, कातरूंक सकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो सन आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करूंक करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताजे उजीर उकतें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. त्या खातीर ह्या उतराद्वारे आमकां नितळ कर सुम्या म्हणून पवित्र सोल्ल्यांत आमी वाचता. उतर आमकां नितळ करता, आमकां बुडवंत करता, आमकां सकतेवंत करता. म्हाका भाव भयणीनो, त्या खातीर तें उतर
देवाची जाणवाय. आम्ही वाचया देवाचे उतर चढावं तूं, चड कॉन्सन्ट्रेशन देवाच्या वांजेलाक तुम्ही दिया. 4 वांजेला आसात, मातेव, मार्क, लूक आनी जुआंव. हे परत परत वसा. ताच्या सांगात उरली पोरण्या सोल्याची वाचपां आनी पावलाची ह्या उरलेली नव्या सोल्याची वाचपां तुम्ही वाचा. पावलाची वाचपां आमकां आनी ही उतरां जेजूची सोडून सांगतात, जाणवाय दितात. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवन येयलो. सोबरो तो मनीस हांव आनी तुमी. ताचेत एक आशा आसता, आमच्यात एक आशा आसता, आनी कितें सडीत हांवें करी जाय म्हणून. सबार जाणां रितीन आमच्या लागीं विचारतात, जावं पुरो फोनार विचारतात, कितें करी जाय फादर म्हणून. ती एक आशा हर एकल्याच्या काळजांत अत्रेक आसता. आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो. पळया, जायीर आयलो दिंबी घालून धुवेक जीव दी म्हूण विचारूंक लागलो. हो विचारता, हांवें सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार कितें करी जाय. आनी तो इल्लें एडजेक्टीव ताका ऍड करता, बऱ्या मेस्त्री. आनी जेजू ताका सांगता, तुवें म्हाका ओगलीक दी जाय म्हणना, वयरूकून दवरी जाय म्हणना, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच देव. त्या देवाचो पूत जेजू बरो, पूण जेजू ताका सांगता देव तो बरो जावन आसा. आनी आमकां कळीत आसा देवाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्ती बरो जावन आसा. पूण जेजू सांगता, उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. आनी ह्या उपादेश सांगता, जिवेशी मारी नाका, प्रदुवार करी नाका, सोरी नाका, फोटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी तो सांगता, ल्हानतावन हांव सकट पाळणा आयलां. आमी पाळणेव ना गी, कॅटेकिजमान आमी शिकोवना गी, ल्हानतावन हांवें सकट पाळणा आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान गल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना. पळया, आमच्या आपोवण्यांत विविध लेयर्स आसात, हंत आसात. खंयचेय आपोवणें संपूर्ण म्हणून सांगूंक जायना. संपूर्ण पावतना आमी साश्टी जिवीत पावता, पूण आमच्या जिवितांत थंय त्याग जायचे, थंय सॅक्रिफीस म्हणटा आमी न्ही. सॅक्रिफीस जेजून सांगलें लोड आसा सागे तुमकां तुमी इन्कार करा. इन्कार करा म्हळ्यार कितें, सकट इन्कार करूंक आसा. ताजे उपरांत तुमचो कुरीस घेया. कुरीस आसा त्या जिवितांत. जेजून म्हळें, ह्या सांगता तुमकां दगदणी सुख अशी ना, आनी म्हजो पाटलाव करा. कितें मेळटलें, सासणीक जिवीत मेळटलें. त्या खातीर जेजूक आमी जेजूचो पाटलाव करचो. पंतावन इट्स ए चॅलेंज. तितलें सुलाभ ना. उरलेलें सकट सुलाभ करूंक, भयलें आचरण सुलाभ करूंक. डीप विदीन यू नीड टू बी कन्वर्टेड, ट्रान्सफॉर्म्ड. तुमचे भितर तुमी बदलावण जोडूंक आसा. ती कोणाकय दिसना. ती दिसची आमच्या मागीर व्यक्तित्वांत मात्र आमकां कळीत जाय. आनी त्या खातीर हो सांगता, मेस्त्री सगळें हांव भुरगेपणांत हांव पाळणा आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना, तुवें करी जाय जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा. ओस आतां तुजें कितें आसा, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुर्बळ्यांक वांटून दी. गॉड इज द गॉड ऑफ पुअर. दुबळ्यांचो तो मोग करता. गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मलो म्हळ्यार हो उपादेश पाळटा, पूण हाज्या जिवितांत सबार उणेंपण आसा. क्रिस्ताय आसा, वांटून घेना, आपणाच्याच अपस्वार्थान जियेता जावं पुरो. हें सकट जेजू कळ्ळें. तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुर्बळ्या वांटून दी. सर्गार तुका दिव्यें आसतलें. सर्गीच्या त्या दिव्याक तुका आयतें करी जाय जाल्यार आज हें डिसिशन तूं काण घे. म्हजो शिस्त जावंको, खरो शिस्त जावंको तूं निर्धार करताय जाल्यार उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. डिनाय युअर सेल्फ, इन्कार कर, कुरिस्कान घे, पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो. कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो. बावलें तोंड. कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोदीक आसलें. यथेश्ट आस्त बोदीक आसलें. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, यथेश्ट आस्त बोदीक आसलेल्या मनशाक हें कश्ट. जेजू पाटलाव करूंक म्हळ्यार एटॅचमेंट. तो दन घेवन आसलो. थंय तो धैर्य जाय. तितलें सुलाभ न्ही. कृपाय जाय, त्यागी जाय,
निर्धारी जाय, ताका आदार देवाची जाणवाय पवित्र आत्मो. आनी तो वेळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट पडून जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. पळया, कोणाक कोण अटॅच जावन आसा तांकां कस मारतले, कोण पथकांत हांव भायर येना तांकां कस मारतले. ही उतरां आयकून शिस्ताटाक जालें तर कोणें वचोंक जायत. जेजू सांगता, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट हे खरें, सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस मनीस देवाच्या राज्यांत तितल्या ससाऱ्यान रिगोचो ना. हें आयकून ते आनीक चड अजाप जाले. तशें जाल्यार कोण बचाव जायत, कोणाक साद आसा. तो व्हडलो जेजू आपले दीस तांचेर लावन, कोणाचेर, शिसांचेर लावन, मनशाक तें असाध्य वय. पूण देवाक न्ही, देवाक सर संगती साध्य. तुमी म्हजो फाटलो करना येयल्यात मू, तुमकां हांवें आपयलां मू, देवाक साध्य. मागणें करा, साध्य. विनंती करा, साध्य. देवाचें उतर वाचा, साध्य. सचनीत जिवीत ताचें देणें, ताची कृपा. त्या खातीर आमचें म्हणल्यार हांगा कितेंच ना, तर ताच्या कृपेंत आमी भरया. आनी तो व्हड पेद्रू विचारता, आमी सकट सोडून आयल्या कितें मेळटलें. आनी जेजू सांगता, तुमकां ह्या संवसारांत भाव भयणी सकट मेळटलीं आनी कश्टी मेळटले, तुमकां सचनीत जिविती मेळटलें. तर सुमयेच्या वाटेन आमी समकोवया, सुमयेच्या मेटांनी आमी समकोवया. जिणयेच्या सर दिसांनी सुमयेच्या त्या मेटांनी हांव समकोतलो सदां काळ. सुमया, आमचेर दया दाखय. आमकां दिल्ल्या आपोवणें तुका आमी समर्पून मागता. जावं पुरो कुटुंबा जिवितांत हे आमच्या बौतिस्मद्वारे आमकां क्रिस्ती भावार्थांत तुवें आपोवणें दिलां. आज भावार्थान क्रिस्त बावतिस्मान आमी तुजी जावन आसा. तर तुजे तोंड आमी पयस गेले हांव जाल्यार आमकां फाटीं हाड. तुजे तोंड पयस वचून पिडेस्त जाले हांव जाल्यार आमकां गूण कर. आमच्या निर्धारांत आमी दृढ ना, थीर ना जाल्यार, आमच्या भावार्थान थीर ना जाल्यार आमकां तिरासाण तूं दी. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसाराचेर तुजी दया, आशिर्वाद, बेसांव पेकोवन देंवन येवं दी. आज हांवें परगट केल्ली सुवार्ता तांकां भलायकी पेकोवन हाडून मात न्ही, तांकां खरें निर्धार करूंक कुरपा लाभोवन दी. सगळ्या संवसारांत दावलातेन बुडोवन गेल्लीं, ग्रेसक्यान बुडोवन गेल्लीं, ह्या संवसाराच्या वस्तूंक वडण्यांक बली जावन तातूंत रेवड घालनासल्या तांकां तूं सुडका दिवंक शकताय. झरयेतले जे काळ जमाना ह्या सुवातेंत बरें नितळ कर. अंकर बंदोड्यो पयस कर. कुडीमतीची अत्मीक भलायकी तूं तांकां फावो कर. 38 वर्सां तळ्या लागीं आसलेल्या कापडल्या बरी, मेल्ल्या लासाराक जीव दिल्या बरी, कुरड्या दोळ्या तोट्या पांय मोन्याक उलो बेऱ्यांक आयकूचे बरी केल्ल्या जेजूच्या सक्तेवन बडवून महिमेवन हांव तो मागता. टच, अनॉइंट, हील, ब्लेस फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान जैत, जेजूच्या उतरां भलायकी, जेजूच्या रक्तान सुडका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसिसा म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर मागा. आनी साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी